नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज साबरमती रिपोर्ट संसद भवनाच्या बाल योगी ऑडिटोरियमांत पळोवपाक उपस्थित आसतले. फेब्रुवारी 2002 सालान गुजरातांत जाल्ल्या गोधरा रेल्वे गाडी अपघाताचें चित्रण ह्या फिल्मांत केलां. कांय म्हयन्या आदीं प्रधानमंत्र्यांनी सामाजीक संकेतथळावरवीं प्रधानमंत्र्यांनी ह्या चित्रपटाची तोखणाय केल्ली. संसदेन विरोधकांनी कामकाजान आडमेळी हाडिल्ल्यान लोकसभेचे तशेंच राज्यसभेचे कामकाज 12 वरां मेरेन स्थगीत करचे पडले. हे फाटभुंयेर काँग्रेसीचे के.सी. वेणुगोपाल हांणी सभापती ओम बिर्ला हांची भेट घेवन तांचे कडेन संविधानाचेर चर्चा जावपाक जाय अशी मागणी केल्या अशें सांगलें. We already met the speaker and we demand for a house to be run. Speaker has to take action to run the house smoothly. We are ready for running the house, provided there should be a discussion on constitution, which they promised to us. This is what the demand we are beginning itself. We are demanding this, a discussion on constitution. If they are agreed, government, entire opposition ready for a discussion. We want house to run. दिल्ली नोएडा शिमेर पुलिसांनी हाय अलर्ट जारी करून या वाठारांतल्या येरादारीचेर बंदी घाल्या. शेतकारांनी दिल्ली कूच अशें जाहीर आव्हान केल्या उपरांत पुलिसांनी खबरदारेचें पावल म्हूण ह्या वाठारांत येरादारी बंदी घाल्या. हाका लागून दिल्ली नोएडा शिमेर येरादारी आडखळीत जाल्ल्यान सामान्य जनतेक त्रास सोंसचो पडला. हे विशीं दिल्लीच्यो डीसीपी अपूर्वा गुप्ता हांणी अदीक म्हायती दिली. हमें कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ किसान संगठन हैं जो कि जिन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और अभी जैसा कि आप जानते हैं पार्लियामेंट सेशन इन प्लेस है, तो फ़िलहाल उन्हें नई दिल्ली में एंटर करने की परमिशन नहीं दी गई है इस प्रोटेस्ट के लिए. तो इसी के लिए हमने भी अपनी तरफ से पुख्ता इंतज़ाम किए हैं. हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना आए और आम जनता को भी किसी तरह की परेशानी ना हो. इतल्या मजगती केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हांणी सरकार शेतकारांकडेन उलोवपाक तयार आसा आनी ज्या कायद्याचेर शेतकारांक विरोध आशिल्लो ते फाटीं घेवपा खातीर लेगीत सरकार तयार आसा अशें तांणी सांगलें. पूरी तरीके से किसानों की बात सुनने के लिए उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है, पर ये बार बार इस तरीके से सिर्फ मार्च करना, ये करना, पिछली बार भी जिन कानूनों पर उनको ऐतराज़ था सरकार ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी उसके उनको विड्रॉ करने का काम किया. ये सरकार की सोच, सरकार की नीयत को दर्शाता है कि पूरी तरीके से किसानों की भावना के साथ हमारी केंद्र की एनडीए सरकार काम करने का प्रयास कर रही है. पर ऐसे में बातचीत का रास्ता जब सरकार ने हमेशा से खोल के रखा है तो मुझे लगता है पहले बातचीत होनी चाहिए. बांगलादेशान हिंदू धार्मिक गुरू तशेंच हिंदू लोकां आड जावपी अत्याचाराचो निशेध पुराय जगभर पातळ्ळा. बांगलादेशांतल्या अल्पसंख्याकांचेर जावपी अत्याचाराचेर विरोध प्रदर्शन जागृतो बांगला हे संस्थेन मुंबयत घडोवन हाडले. तशेंच विश्व हिंदू परिशद साकारिल्ल्या संस्थांनी व्हड्या संख्येन एकठांय येवन आपलो विरोध उक्तायलो. बांग्लादेश की स्थिति से हम सब चिंतित हैं. बांग्लादेश की इस भयावह स्थिति के लिए वहां का प्रशासन जिम्मेवार है. ये बांग्लादेश को हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि एक बार फिर वहां तालिबानी राज आ जाए. वहां पर जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा ये षड्यंत्रपूर्ण ढंग से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं. हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है. हमारे धार्मिक गुरुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और अब तो इसकी हद हो गई है. हमारे पूजनीय संतों को अरेस्ट किया जा रहा है. केंद्रीय महामार्ग येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी गोंया खातीर मोठी घोशणा करतना मेंदोडे ते काणकोण बायपास तशेंच बगल मार्गाच्या टोंका पासून पोळ्या मेरेन राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या 22.10 किलोमीटर चौपदरीकरणा खातीर 1376 कोटी रुपया मंजूर केले. केंद्रीय मंत्री गडकरी हांणी हे विशीं
एक्स हँडलाचेर पोस्ट करून दक्षिण गोंयान येरादारी खातीर हो म्हत्वाचो मार्ग थारतलो आनी मडगांव कुंकळे तशेंच काणकोण वाठारा खातीर ताचो फायदो जातलो अशें तांणी नमूद केलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री गडकरी हांणी बेंदोडे ते पोळे महामार्गा खातीर जाहीर केल्ल्या 1376 कोटी रकमे खातीर तांचे आभार मानले. हाका लागून ह्या वाठारांत आर्थीक उदरगत आनी थळाव्या वाठाराच्या उदरगतेन हातभार मेळटलो अशें तांणी सांगलें. शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण राज्य परिषद म्हळ्यार NCERTचे वतीन 2 दिसांची राष्ट्रीय पातळीवेली शिक्षण परिषद दरबार हॉल राजभवनाचेर आयोजीत केल्या. 5 आणि 6 डिसेंबराक जावपी ही राष्ट्रीय शैक्षणिक परिषद मुखेलपणान राज्य अभ्यासक्रम मांडावळ म्हळ्यार स्टेट करिक्युलम फ्रेमवर्काचेर भासाभास जातली. राष्ट्रीय पातळीचेर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचेर काम करपी तज्ञां कडल्यान राज्यांतल्या शैक्षणिक मळार काम करतल्यांक मार्गदर्शन जातलें अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली. National Education Policy 2020 from the year 23-24, and as you all know, education being a concurrent subject, the state has a huge role to play, and we are the trendsetters. And in Goa, we are implementing this NEP through our State Council of Educational Research and Training. We are having a 2-day seminar from 5th and 6th of December. This will be a national seminar focusing on SCF, the secondary curriculum. And then there will be guests from the national level from other states and also the state of Goa. 5 आणि 6 डिसेंबराक जावपी हे राष्ट्रीय शैक्षणिक परिशदेचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जातले. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि परीक्षण परिशदेचे अधिकारी आणि राज्यांतल्या शैक्षणिक मळार वावुरपी ह्या राष्ट्रीय परिशदेन वांटेकार जातले अशी माहिती NCERTच्यो संचालिका मेघना शेडगांवकर हांणी दिली. NCERT, NIPA, CIT, all the central institute as well as the experts from the state, and there would be a discussion forum and lot of exchange of thoughts and inputs and insights that all our academicians will receive. This is the expected outcome of this national seminar. So on 5th we are starting with the inaugural function. It is scheduled to happen at 10 a.m. on 5th of December. The chief guest of the inaugural session is Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant sir, and the guest of honor are Shri Anandrao Patil. He is Additional Secretary of Education. Then Prasad Lolekar sir, IAS, he is Secretary Education. Professor Dinesh Saklani, he is Director NCERT. Then we have Shashikala Vanzari, Vice Chancellor of NIPA. And of course, Director Education sir would also be there for the inaugural session. इन्स्पायर इंडिया रेझर्स हांणी आयोजीत केल्ल्या 11व्या अल्ट्रा रेस सायकलिंग सर्तीन गोंयच्या पेंजीम सायकलिंग क्लबाचे प्रतिनिधित्व करपी दत्तराज जयप्रकाश रवंदे हांणी 645 किलोमीटर अंतर 35.55 वरांनी पुराय करून हे सर्तीन 7वें स्थान मेळयलें. 16 सर्तकां मदले दत्तराज रवंदे हे गोंयचे एकमेव सर्तक थारले. पुण्याच्यान सुरवात जाल्ली ही सर्त निमणी बोगमाळो गोंयांत सोंपली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.